नमस्कार, हांव वॉल्टर नंदलिके आनी एका कोंकणी वॉकी टॉकी कार्यक्रमाक स्वागत. मोगाच्या विक्षकांनो, आज आमी मंगळूर तावन इल्लें पयस म्हणजे उडुपी देजीच्या सास्थान फिरगजींत आसा. फिरगज म्हळ्यार आमच्या वाठारांत जायतीं कुटुंबां हांगा आसात, पूण सास्थान इगर्जे लागसारच एक घर आसा आनी थंयसर एक विशेष व्यक्ती आमचे सगळे आज उलोवंक तयार आसा आनी तांचें नांव जावन आसा श्री जोसेफ मेनेजेस. जल्मल्लो लोरेटोंत, ताचें कर्मभूमी बंबई म्हळ्यार काम उद्यम बंबई, पूण हांगा सास्थान फिरगजींत एक अपुरबायेचें घर बांदून भोवशा हांगाच्या आमच्या गांवच्या लोकांक तो मस्त मोगासो जाला. आनी आज आमी ताजे कडेन कित्याक उलयता म्हळ्यार एक पहिल्या सुवातेर एक यशस्वी उद्यमी, केवळ यशस्वी उद्यमी मात्र न्ही, आपणान कांय तरी इल्लें जोडुल्लें तें दुबळ्या धाकट्यां खातीर ह्या समाजांत गरजेवंता खातीर पावपाचें आनी पावचें मात्र न्ही, आपणातावन दुसऱ्यांक कसले पुरा आमी बरेंपण जाता, केवळ चॅरिटी मुखांतर या पयशा मुखांतर मात्र न्ही, बदलाक दुसऱ्या खंयच्या विशयांत बरेंपण जाता तें सगळें बरेंपण करचें एक बरो उद्देश दवरून एका बऱ्या चिंतपान तो ताचें मेटा मुखार कान आसा. आनी आज आमी ताचे लागीं उलया. डेफिनेटली ताचे तावन आमकां मस्त मोटिवेशन आज मेळटा आनी स्पेशली आमच्या यंगस्टर्सांक आनी तांतूय कोण उद्यमाक देवंक आशेतात तसल्यांक एक विशेष मोटिवेशन आज ताचे तावन मेळटलें म्हणून हांव चिंता. तर स्वागत करया सर श्री जोसेफ मेनेजेस हांकां तांच्याच घरा आमी स्वागत करता. थँक्यू वल्टी. देव बरें करूं. तूं एक लो प्रोफायल मनीस, कित्याक म्हळ्यार आमच्या समुदायांत सडावत थोडे नांवाडीक बिझनेसमॅन आसतात, ते पत्रारी परजळटात, टीव्हीचेर येतात आनी सोशल मिडियाचेर आसतात आनी व्हडल्या व्हडल्या फंक्शनांत गेस्ट जावन आसतात, कित्याक जायतें बरेंपण ते करतात. पूण तुवें तितलेंच बरेंपण करताय, पूण तूं एक लो प्रोफायल म्हळ्यार तुजें काम करन भोवशा सडावत तुज्या कामाचेर गमन दिताय या तुज्या सोशल वर्काचेर तूं गमन दिताय. वॉट इज द रिजन तूं लो प्रोफायल आसा? कित्याक बॉम्बे आसलो म्हणून गी या खाली कारण आसा? ना, म्हजी एक फिलॉसॉफी आसा, लेट द डीड स्पीक लावडर दॅन द वर्ड्स. म्हळ्यार आमी मस्त भाशणां उलोवणे शर्मावंत दिवचें जाल्यार तशें दिवचे जाल्यार मस्त जाण आसात, पूण मेन काले म्हळ्यार एक काम करचें. आनीक आतां इल्लेशें म्हज्या विशयान काय इल्लेशें व्हायरल जालें तें एक्सिडेंटली, इट वॉज नॉट इंटेंडेड. आमच्या घरा म्हज्या मिसेसीक जावं दी, म्हज्या पुताक जावं दी, हे वॅनिटी कालें पब्लिसिटी आनी बिलकुल पसंद ना. हांगा एक हांवें ल्हानशें डोनेशन दिल्ल्या खातीर एक म्हज्या घरा मुखार एक व्हडलें बॅनर गेल्लें. म्हाका तें बिलकुल बरें लागोना, रुका रूम कळोवचें ह्या इलेक्ट्रिका मॅच देखून हांवें तांकां दुसऱ्या दिसात तें बॅनर काड म्हळें. म्हळ्यार मेन कालें म्हळ्यार आमी कितलें सिंपल आसा पळय. म्हजें एक लॉजीक आसा, म्हजें स्लोगन आसा, कीप इट सिंपल. आमी म्हज्या बिझनसान जाल्यार द मेन पर्पज इज सिंप्लिसिटी. देर इज जॉय इन सिंप्लिसिटी. आमी कितलें सिंपल आसा पळय तितलें बरें. मागीर हें आतां एक मॉडर्न ट्रेंड, ऑफकोर्स वी कांट क्रिटिसायज, कित्याक म्हळ्यार मस्त जाणांक ते एक आशा आसा, लेट द पीपल नो, आनी मस्त खाली फंक्शनां जाता बॅनर आनी घालचें म्हणटना. पूण आय पर्सनली डोंट लायक, आनी म्हज्या फॅमिलीक म्हज्या पुताक आनी ते बिलकुल पसंदच ना. बट हांगासर आज आमी तुज्या लागीं आयल्या या दुसरें कितें करतात म्हळ्यार एक कारण, एक मनीस मस्त जाणांक इन्स्पायर करूंक शकता. एक कितलोय लो प्रोफायल आसूं दी, ताणें केल्लें काम अनेकल्याक कळी जाय जाल्यार तांतूं एक विशेष मेसेज आसता. आनी तुज्या लायफांत आनी तुवें करच्या कामांत एक मेसेज आसा. ती मेसेज आमच्या समुदायाक पावजे, आमच्या समुदायाच्या लोकांक आनी विशेष जावन आमच्या यंगस्टर्सांक पावजे म्हणल्या उद्देशान आज आमी तुज्या लागीं आयल्या. बदलाक तुका पब्लिसिटी दिवच्याक या आमकां पब्लिसिटी करच्याक न्ही, कित्याक म्हळ्यार तुजें आयल्या वार एक तुवें केल्लें व्हडतें काम तें आमकां मस्त पसंद जालें म्हळ्यार तें आमकां कळिल्लें जावन आसा स्नेहालया मुखार. स्नेहालया तो संस्थो आमकां सगळ्यांक गोत आसा. त्या संस्थेच्या मुखांतर वेनलॉक हॉस्पिटलांत ती मान्ना म्हणल्या एका प्रोजेक्ट आसा, थंयच्या पिडेस्तांक आनी थोडे फावटी थंयसर आसले अटेंड करतल्यांक फ्री जेवण ते वांटतले. आनी हांवें आयकलें मुखल्या 100 वर्सांक तें जेवण 3 पिळगी पर्यंत म्हळ्यार मुखल्या 100 वर्सांक
त्या जेवणाची जबाबदारी सर जोसेफ मेनेजेसान घेतल्या. म्हणटाना हें ल्हानशें काम न्ही, कित्याक म्हळ्यार आमी एक भुरगें दिता आनी वेता. या सड्ड म्हळ्यार एक भुरग्याचें फीस 3 वर्सां दिता, या कोणेक गरज पडल्याक आमी दिता. पूण 100 वर्साच्या मतीन धरन त्या हॉस्पिटलांत त्या भुरग्यांक या त्या गरजेवंतांक रीच म्हणचें जाल्यार थंय एक विजन आसा जें ताजे फाटल्यान तुजें मोटिवेशन कालें, इन्स्पिरेशन कालें. हय, हांव पयल्या सुवातेर हांव एकदम कठीण दुबळ्या फॅमिलींतल्यान, म्हळ्यार ते मागीर आमी संदर्भांत तुका मागीर सांगता आमी खंयच्या टायपार ती ल्हानपणाची जिणी जियेल्या म्हणून. हांव बॉम्बे म्हजें जॉब फस्ट आय वॉज इन टिचींग सर्वीस. हांव इस्कलान टीच करतना म्हाका 800 रुपया सांबाळ मेळटालो. मागीर हांव एक ट्युशनांनी दिवन 3000 जोडतालो इनकम. 3 म्हयने मंथली 3000 इनकम आसलो. ते दाळा हांवें म्हजें एक मास्टर प्लॅन केल्लें म्हज्या लायफाचें फायनान्शियल प्लॅनिंग. हांव म्हजें ट्रेड जावन आसा, म्हज्या बिझनस जावन आसा फायनान्शियल प्लॅनिंग. पयलीं हांवें म्हजें प्लॅनिंग केल्लें, म्हळ्यार म्हयन्याक 3000 जोडतना हांवें अशें प्लॅन केल्लें की म्हजें एक एज आफ्टर 60 पावल्या मागीर म्हयन्याक मिनिमम म्हाका 3,04,000 टिकरीचे म्हणून. आनी हांवें हें प्लॅन एकल्या दोगांक दाखयलें. एक म्हजो खास फ्रेंड प्रकाश नायक म्हणून, आदले ती घराचें ओपनिंग आयलो, ताणें टोस्ट रेजन केल्लें, ताणें म्हणजे कंप्लीट लायफ स्टोरी सांगलें. ताका आसो आयलो आनी कोणाक आसची तुका हांवें तें प्लॅन तुका दाखयलें, कोणाक दाखयलें आपलें. वो खाले स्वप्नेली जोसेफ म्हणून पळय बायबलांत एकलो स्वप्नेली जोसेफ आसा. म्हळ्यार म्हयन्याक 3000 जोडतना म्हयन्याक 3 लाख दिवचे अशें चिंतलें. आनीक हें चिंतप म्हज्या म्हयन्यांत मस्त वर्सां हांव सिरियस आसलें. पूण हाका एक्चुअली चालू जावंक लास्ट मिनटाक 1-2 कारणां आसात. एक दीस हांव आयतारा मिसाक आसलें अंगत फादर सास्तान मिसाच्या वेळार फादर सुनील म्हणून आसा, तो बरो शर्माव सांगता. आयच्या दिसा एक पाद्र्याक म्हळ्यार एक लायफाक रेलेवंट जाल्ले भशेन शर्माव सांगता. आनी शर्मावच्या वेळार तो म्हणालो एक एग्जाम्पल दिलें, म्हळ्यार हातान उडयल्लो फातर 100 मिटर वचोंक शकता, बंदुकेन मारली एक गुळी 100 3 किलोमिटर वचोंक शकता. पूण एक दुबळ्या लोकांक एक भुकेल्ल्याक एक जेवण दिल्लें पळय सर्गाच्या बागला म्हणून पावोंक शकता म्हणून. सो म्हज्या मायंडांत आणखी एक कन्विक्शन आयलें. हाच्या फटाफट व्हेरी इंट्रस्टींग इज हें म्हजें मेन कंप्लीट इन्स्पिरेशनचें एक एग्जाम्पल आनी क्रेडीट म्हज्या नातवाक दिवंक आशेता. म्हजो एक नातू आसा 5 वर्साचो, नेतन म्हणून ताचें नांव. ताका युजली हांव सकाळीं ताका उठोवन रेडी करता इस्काल वचोंक. उठयले तक्षणा तो काले म्हणलो गोत्या बाल्टी, आबा वी शूड फीड द पुअर. वाव. आनीक वी हॅव टू गिव देम 1 स्टिक ऑल्सो. हांवें सांगलें ताका स्टिक काय लागी म्हणून. ते म्हणाले ते जेवी नासतना ते मस्त अस्कत आसता, तांकां चलोवंक ताकत आसना, ताका एक बॅग दिजे म्हणून. तर हांवें ताका आनी इल्लें प्रोवोक केलें. हें नोव्हेंबरान जाल्लें, डिसेंबरान तसो बड्डे. हांवें सांगलें तर तूं परवां डिसेंबरान तुजो बड्डे येता, तर तुज्या बड्डेच्या वेळार तूं ताका दुबळ्यांक जेवंक दिवंक जाय आशा आसा म्हणून. येस आय वॉन्ट टू शेअर फीड द पुअर, आय वॉन्ट टू शेअर ऑल माय फूड इन्क्लुडींग म्हजी केक आसा पळय सगळी केक ल्हानशे 1 स्पून मात म्हाका दवरून उरली सगळ्यांक ताका दुबळ्या सांगता वांटा म्हणून. हें म्हजें एकदम म्हळ्यार आय फेल्ट इन्स्पायर न्ही. म्हाका भाशा बगलें की गॉड ओन्ली स्पीक्स टू मी थ्रू एन इनसेंट चायल्ड. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मतीन तें आसलें ताका गोत्तू ना, पाद्रापान कितें सांगलें गोत्तू ना. इट इज डायरेक्टली एक त्या भुरग्याचें एक म्हळ्यार स्टेटमेंट आनी आय टूक इट व्हेरी सिरियसली. पूण ताच्या मागीर हें फॅमिली लागीं डिस्कस करून म्हाका धैर्य येवंक ना. न्ही पूण अंतू तुवें आतां सांगिल्ल्यांत 2 बारी एक क्लियर मॅसेज आसा. एक आमी कितें जावंक चिंता, एक मॅनिफेस्टेशन म्हणटात न्ही. तुवें पयलें 3000 रुपया तुका इनकम आसतना तूं 3 लाख दान दिजें म्हणून चिंतलोय आनी तें चिंतून 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 तेंत काम तुजें तावन करेलें. मॅनिफेस्टेशन वर्क जाता म्हणून जालें. ती एक मॅसेज. सेकंड थिंग, एक 5 वर्साचो भुरगोय आमकां मॅसेज दिवंक शकता. आमकां मॅसेज दिवंक व्हडले व्हडले आध्यात्मीक गुरू जायचे म्हणून नात, या व्हडले एक्सपिरियन्स मनीस जायचे म्हणून नात, या व्हडले शिकपी जायचे म्हणून नात. एक 5 वर्साचो नेणटो भुरगोय आमकां मॅसेज दिवंक शकता, आमची मोत चेंज करूंक शकता. पूण केदाळा म्हणशार आमी चेंज जावंक आशेता, त्या केदाळा म्हणशार आमी आयकूंक आशेता. केदाळा म्हणून ब्युटिफूल मॅसेज. बरें, आतां तें कशें वर्क जाता तें चॅरिटीचें हें 100 इयर्स? ओके, आतां हळय हांव एकदम श्रूड प्लॅनर. हांवें फाटले 35 इयर्स जाता म्हणून हांवें फायनान्शियल इंडस्ट्रींत आसा. हांवें
अरावंड 30 वर्सां पयलीं बरयलीं 25 इयर्स पयलीं बरयलीं आर्टिकलां त्या दाळ म्हाका आसतलो लोक एवरी वर्ड बाय वर्ड हॅज कम ट्रू. तशेंच आमी आमच्या क्लायंटाक खरी एका कितें प्लॅनिंग करता दिलां पळय देर इज नो फेलियर. म्हळ्यार आमी म्हणटा म्हळ्यार आमी दुबळे म्हणून फ्रॉम मेनी पुअर पीपल टुडे लाखपती या करोडपती जावन पावलां. कित्याक म्हळ्यार इट इज ऑल डिसिप्लीन, बिलीव इन युअर सेल्फ, वर्किंग हार्ड अँड बिलीव इन गॉड. तशेंच दुबळो जावन जल्मोवची सूख न्ही, बट टू बी बॉर्न पुअर इज नॉट ए sin, टू डाय पुअर इज अ sin. म्हळ्यार आमी कांय यूजच करना म्हणून आमचे ब्रेन्स. आनीक हें कशें जालें म्हळ्यार हांवें हें चिंतच्या पयलें दुसऱ्यांक सांगच्या पयलें हाचें एक हांवें होमवर्क केलें. ओके, म्हणजे एक होमवर्क केलें. ताच्या मागीर हांवें पुता लागीं डिस्कस केलें. मागीर सन इज ऑल्सो फायनान्शियल प्लॅनर आनी एकदम तो बरो एज्युकेटेड, बरो सावंड, बरो ब्रॉड मायंडेड अँड ऑल्सो कायंड हार्टेड. ताका आमी ल्हानताणून ते एक भुरगेपणांताणून ते एक लोकांची बिरमत गाय चॅरिटी करचें ते परस शिकयलां. बाप वयसा बेटा. वय आनीक तो म्हज्या परस व्हरतो तुमणेर. ओके, तर हांवें ताचे लागीं ताका एक लंब एक मॅसेज घाली. अशें असलें म्हजें थॉट आसा, म्हणजे पयल्यान तावन थॉट आसात आनी म्हज्या फायनान्शियल प्लॅन पळयलां. आनीक अशें म्हाका आतां हें करूंक जाय. आनीक तुजें कितें ओपिनियन घे म्हणून. म्हळ्यार फायनान्शियल वायबिलिटी आमी पयलें केलें आनी हाव इट वर्क्स फायनान्शियली अप टू 3 जनरेशन तें तुका हांव सांगता. तर पयलें ताची म्हाका ओपगी मेळ्ळी. ओके, म्हळ्यार आमचे वेवलेंथ सम आसा म्हज्या पुताच्या न्ही आपल्या आमचे कुतके जाता. ताच्या मागीर मेन काल म्हळ्यार बायले लागीं आनी सुने लागीं डिस्कस करचें. कित्याक लेडीजांक डिस्कस करचें म्हणल्यार तें तुमचें इमोशन जाता पळय. म्हळ्यार एका दिसाचें वन्नी, एका हप्त्याचें वन्नी, एका म्हयन्याचें वन्नी, एका वर्साचें वन्नी, हें 100 वर्सांच्या 3 जनरेशन. देर इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी. आनीक तें कशें एक्झॅक्टली वर्क इट वील गो बियॉन्ड दॅट. ओके ओके. मेन थिंग वळटी कालें म्हळ्यार म्हज्या पुताचेर म्हाका कंप्लीट भरवंसो आसा, ट्रस्ट आसा. तो आसता मातसो चलयता, हांव आसता मातसो चलयता म्हळ्यार म्हजेर भरवंसो आसा. आनी आतां ह्या नातवांताणून तें पॉयंट आयलें गे ना. तर म्हाका नातवाचें कन्विक्शन आसा. ओन्ली थिंग इज वी हॅव टू मोल्ड हिम. तातूंत ताका इनवॉल्व करचें. ताका आमी इनवॉल्व केलां. आजचें तुका फायनान्शियल वायबिलिटी जाय जाल्यार हांव तुका सांगता. म्हळ्यार जस्ट एक कशें म्हळ्यार पर्टिक्युलर अमावंट डेपॉझिट दवरन. येस हें कशें चलता म्हणून हांव सांगता. आमी सदांच लोकांचे पयशे म्युच्युअल फंडांत इन्वेस्ट करचे. तशेंच आमी आमचे पयशे म्युच्युअल फंडांत इन्वेस्ट करता. म्युच्युअल फंडांत एक ऑप्शन आसा सिस्टमॅटीक विथड्रॉवल प्लॅन. ओके, तर मिनिमम एक 4.5 करोड आयच्या दिसा थंय दवरल्यार इन द फ्युचर वी मे हॅव टू कीप 6 करोड. ताचें लॉजीक सांगता. 4.5 करोड दवरल्यार 1.5 करोडाक 1 लाख इन्कम येता. म्हळ्यार 1 वर्सा उपरांत. आज तुवें 1.5 करोड दवरल्यार 13व्या म्हयन्यांत हांव फिक्स्ड तुका 1 लाख कम्फर्टेबली येता. तें आसन कॅपिटल एप्रिशिएशन जाता. समजलें की. तर तें 8%चे कॅल्क्युलेशन. आतां फ्युचरांत आमची इकॉनॉमी आहा पळय इट मे नॉट वर्क विथ दॅट बिकॉज इन द डेवलपमेंट कंट्री पुरो जाल्यार मागीर इंट्रस्ट रेट्स कम्स डावन. सो इट वर्क्स अरावंड 6%. तर 16 करोडांचे 4.5 16 करोडांचे बंदोबस्त हांवें स्टँड बाय दवरचे. It remains under the control of our family. Okay. That capital we are not giving to a trust or something. पूण ताचें कितें पळयता पळय ह्या म्हयन्याक that will be a passively work. That means हांवें काम करना जाल्यार म्हजे बिझनस रन जायना जाल्यार म्हज्या पुताचे बिझनस रन जायना जाल्यार नातवाचे बिझनस जाल्यार that will infinitely work. So we are just mentioned 3 generation 100 years, but it can go infinitely. But here there is a point. Antu amka shikong asa. We all heard about systematic investment plan, but this is something systematic withdrawal plan. So I heard about it, but mostu janank त्या विशयान गुत्तू ना. But it's very good future secure हें करच्याक जावं दे डोनेशन जावं दे फॅमिली लाईफ हे करच्या खातीर एक बरें काले म्हणटात प्लॅन. सर आतां आमी चॅरिटीच्या विशयान उलयल्या. आता तुमचे बिझनेस काले म्हणटात आपले ते प्लॅन आनी पुरो बारी इंट्रस्टींग इतलें इंट्रस्टेड आसा की बहुशा ताज्या खातीर आमी मुकल्या दिसांनी आनी एक सेशन करियेत. कित्याक म्हळ्यार आजकाल इन्वेस्टमेंट कशें करचें म्हणून करेक्ट गायड करचे मनीस थोडेच आसात आमच्या समुदायात. बहुशा एक मुकल्या संदर्भार ताज्या खातीर एक सेपरेट एपिसोड करियेत. पूण आतां तुमी लॉरेटोन जल्मल्ल्यात. मुंबय तुमचें कर्मभूमी. खंय जावन सुरू करया तुमच्या भुरगेपणांत. हळे हांव एक्चुअली आग्रार पिरगजेक बिलॉंगींग. लॉरेटोचे एक प्रॉब्लेम काले म्हळ्यार एक मोदें रोड आसा तिसल्यान आग्रार तिसल्यान लॉरेटो.
अग्रार मुझे बॅप्टिझम आनी पुरा अग्रार जाल्ले प्रॅक्टिकल पर्पजाक आमी पुरा लॉरेट तो आनीक आमी गुड्यार एक अर्द एकरो गुड्यार पदवार अशें खालीत जागो एक माड 2 पणसां रोक आनी ल्हानशें एक शेड घर मुजी आवय कुलीचें काम करतालें नेजीचें आनीक म्हजो बापूय मेस्त्री अशें कॉन्ट्रॅक्टराचें काम करतालें आमी सांगोंक आमच्या फॅमिलींत 12 जाणां भुरगीं खंय पूण हांवें पळयिल्ल्या प्रमाणे 9 जाणां तेका पयल्यान सरल्यांत तातूंत 6 जाण चेरके भुरगे आनी ते 3 जाणां चेडवां भुरगीं आनी हांव लास्ट बट वन म्हज्या फाटली एक बहीण मात्र आनी आमची जिणी आसा पळय एकदम इतले कश्टाची की ती तुका सांगल्यार थंयसर कोणी पत्त्योवंक जायना समाजाक ह्या लोकांक आनी पत्त्योवंक जायना आमी दुसऱ्या घरच्या शेजारच्या वचून नीस मागोवन हाडटल्या पेजेसून नीस गोत्ता सगी आतां आयच्या भुरग्यांक आनी तांकां नीस खालें गोत्तो आसना तो हाडल्या मागीर वळटी तो आतां एक तुवें 2 लिटर न्हीद दिसल्यार तो डायरेक्ट पिवोवचे आमचे बागनातले ताका आमी एक 4 लिटर उदक घालतल्या आनी इतलें मीठ घालतल्या ताचें मिक्स करून आमी पिवोवचें ते पिवोवन चलतना कळक 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 म्हळ्यार एक पोटांत एक आवाज आसा पळय तसली एक परिस्थिती आसली आनी गांवार आसले कोणाचे पणसू कोणाची अणसां कोणाचे काजू आनी ते पुरा आमी सुवर्ण कणग्यो आनी पुरा खावन आनी जियेल्ल्या आनीक संजेची आमची परिस्थिती कशी आसताली म्हळ्यार माय नेजी गेल्ली पाटी येताना 2 शेर तांदूळ आनी हर एका तेजा म्हळ्यार कशें म्हळ्यार 2 शेर तांदूळ आनी हर एका दिसा दिताले आमी रान्नीक उजो घालून उदक खतखतोन राखचें ते तांदूळ हाडलो म्हणटना धुवन घालो आनी फस्ट टायम ते ओततात म्हळ्यार कोतकोत आयले पळय तांतल्या मागीर तांतून नीस काडून एपटी पिवंक आसा म्हळ्यार दॅट टायप ऑफ पॉवर्टी आमचे लागीं आसली आनीक आय थँक गॉड आमच्या लायफान मस्त स्ट्रगल आसले पूण एट द सेम टायम आय थँक दोज पीपल ऑल्सो म्हळ्यार ते दाळा आमकां कोणें नीस दिल्लें कोणें पेज दिल्लें कोणें पणस दिल्लें आदले पटी म्हजे चॅरिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करतना एका लॉरेटाची एका घरच्या नातवाक आमी आपोवन आनी एक ऑनर केलें म्हळ्यार ताका सरप्रायज जाता कित्याक म्हळ्यार तांच्या आई बापायन तांच्या आजयन आनी आमकां पिवंक नीस पेज आनी दिल्ली टुडे इफ यू आर लिवींग इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द चॅरिटी दोज पीपल प्रॅक्टीस एट दॅट टायम मागीर हांव एक सोर्नाड एक ल्हानशी स्कूल आसली 1 to 5th म्हणून म्हाका एका भुरग्या सांगता धाडलो ते त्या वेळार एडमिशन डॉक्युमेंटेशन पुरो कांय नासलें एकल्या भुरग्या सांगता आनी हांव फस्ट इस्कॉलाक कशें गेल्लें म्हळ्यार आतां ती एक सजेची प्लेट स्लेट गिलेट कांय ना एक प्लेट व्हरून इस्काल गेलो दॅट इज माय फस्ट डे ऑफ माय स्कूल 5th पर्यंत शिकलो ताच्या मागीर 6th and 7th लॉरेट इस्कॉलान शिकलो ताच्या उपरांत दीपिका इस्कूल तुम्ही ऐकलां दीपिका इज व्हेरी पॉप्युलर स्कूल आनी त्या वेळार एक श्रीनिवास उडुपा म्हणून आमचो HM आसलो इंटरनॅशनल फेमस ही टूक अवर यक्षगान टू अमेरिका इंदिरा गांधीच्या टायमार आनी वी हॅड ए ग्रेट नेम आनी त्या दीपिका इस्कॉलांत हांव ASPL SPL लिडरशीप हां त्या वेळार तातूंत म्हजे लागीं ती एक लिडरशीप क्वॉलिटी आसली आनीक आतां पयशे नासले पूण दुसरे कोणी इल्लेशे फायनान्स करताले आतां 7th म्हणसर थंय शिकल्यात लोकल 5th सोर्नाड इस्कॉलांत 6th आनी 7th लॉरेट इस्कॉलांत आनीक 8th 9th 10th दीपिकान वय मागीर ताच्या मागीर म्हज्या जिणेंत एक दुसरो चॅप्टर आसा हांव सेमिनारीक गेल्लो कपुचिना एक कपुचिन फादर नोएल म्हणून आयिल्लो तो कालें करता कालें प्लॅन कांय नासलें एक्चुअली म्हाका 10th जाल्या मागीर बसाचो कंडक्टर जावचें अशें आसलें गव्हर्मेंट बसाचो कंडक्टर म्हळ्यार म्हजें लॉजीक कालें म्हळ्यार गव्हर्मेंट बसाच्या कंडक्टराक टिकेट केदींच काडूंक ना ट्रॅव्हलिंग फ्री खंयच्या वर्सारे म्हळ्यार तें आसलें पूण थंय हांव कंप्लिटली चेंज जालो हांव सेमिनारीक गेलो हांव एक्स कॅपुचिन ओके थंय एक 9 वर्सां आसलो आनी आतां तुवें सुमार पुटे तुवें कोणाची इंटरव्यू केल्या पळय पिटर सिप्रियन जावं जेरल्ड लोबो जावं दी ते म्हजे जुनियर 1 वर्स जुनियर आमी सांगत आसल्या आनी हेनरी अल्वा आनी ते पळय सिनियर आयच्या दिसा आय एम व्हेरी वेल कनेक्टेड विथ द कॅपुचिन्स पूण व्हडना तुमी फादर ऑफ जाल्ले जाल्यार म्हणजे हालो फादराक येताल्यात पूण हांगासर फादर ऑफ वन्नाक म्हण आयल्यात वय ओके तशें तुमी सेमिनारीक वचून मागीर थंय न्हू मागीर बॉम्बेची वाट कशी धरली पळय एका लेखार सेमिनारीक गेल्लो बरेंच जालें कित्याक म्हळ्यार हांव पयलीं हांवें सांगलें न्ही आमची जिणी बारीक कश्टाची कोणाची सोर्न कवचें कोणाक हें करचें मागीर इस्कॉलांत लिडर जालें मागीर टप्परी पोवण्यांनी जाल्लो सेमिनारीन गेले मागीर इल्लेच पॉलिश जालो रिफायन्ड कित्याक म्हळ्यार देर इज अ सेयींग नो एवरी सेंट हॅड ए पास्ट
आनी एवरी सिनर एज ए फ्युचर म्हणून पळय तर हांगा इल्लेशें रिफायन जालो ताच्या मागीर सेमिनरी सोडल्या मागीर हांव बॉम्बे गेलो बॉम्बे गेल्या मागीर म्हाका म्हज्या फादरापान सेमिनार म्हजे बारी बरे डायरेक्टर आसले तांणी बरी बरी म्हाका लेटर दिले इन द सेमिनरी आय वॉज एन एक्सलंट स्टुडंट बरी लेटरांनी दिल्ली ती लेटरा व्हरून हांव सुमार कंपनीक वळटे इंटरव्यूक गेलो खंयच्याच एका पुतान म्हाका काम दिवना तांणी हर एकल्यान विचारचें तुका कितले वर्सांचे एक्सपिरियन्स आसा म्हणून हें एक हर एक कंपनीचें एक एक्चुअली उणेंपण कित्याक म्हळ्यार मनीस जल्मात एक्सपिरियन्स खंय जावन येता ताका एक्चुअली एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवचे आमी हर एकल्याक सांगल्या 3 वर्सांचो एक्सपिरियन्स 3 वर्सांचो एक्सपिरियन्स खंय जावन येतालो तर म्हाका कोणेंय दिवना मागीर लास्ट एका एडवर्टायजमेंट आसलें एका क्लर्काचें काम इस्कॉलांत वेकन्सी आसलो हांव गेलो तो प्रिंसिपल इतलो शूड ले मनीस म्हजे इंटरव्यू घेतल्या मागीर जंटलमॅन कॅन यू टीच म्हणालो हांवें सांगलें आय कॅन टीच एनी सब्जेक्ट एक्सेप्ट हिंदी मराठी म्हणून तर म्हाका एक डेमो क्लासीक व्हरून गेलो तर ताका एक बूक दिलो एक लेसन प्रिपेर कर म्हणून तर हांवें ताका सांगलें माय फर्स्ट क्लास वील बी लिटली डेडली म्हणून ओके तर वचून 9th स्टँडर्डाक एक लेसन लेसन कर मागीर क्वेश्चन आन्सर विचारतना एकलो मुस्लिमाचो आपल्या भुरगो लायक म्हणून आतांय म्हजो बारी म्हजो क्लोज आसा ताणें हळू अशें सकयल गायडाचेर पळोवन रिप्लाय दिली ताका हांवें थंयच सोमा आतां तें मारूंक एलावड ना त्या जाल्यार एलावड आसा ओके हें केलें आनीक हांवें सांगलें जर तर हांव म्हजी ड्युटी सारकी करिना तुमी सगळीं मेळोन म्हाका भायर उडयत पूण हांव केदार मुसोर म्हजी ड्युटी करेक्ट करता पळय म्हज्या क्लासीन तुमी येदोळ केल्ले पुरा ते कालेंबळे चुकी परपळपणा तें पुरा कांयच जालां ना म्हणून ती एकच क्लास पळयल्या मागीर म्हाका म्हज्या प्रिंसिपलान डायरेक्टली म्हाका सुपरवायझराच्या पोस्टाक हें केलें ओके सी वॉट इज इम्पॉर्टंट आय वॉन्ट टू स्ट्रेस इज एक मनीस इंटरव्यू घेता पळय ही हॅज टू गो बियॉन्ड हिज सर्टिफिकेट्स क्वॉलिफिकेशन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवचे एका मनशाक ऑपॉर्च्युनिटी दिले तर दॅट वॉज माय फर्स्ट थिंग ताच्या मागीर हांव सांगता की थंय तावन हांव ह्या फिल्डाक कशें आयलो म्हणून इन्वेस्टमेंट वय ओके 1990 म्हज्या फॅमिलींत आमचें एक मेन आसलें म्हजी एक भयण सिंथिया म्हणून आपयताचे सिल्विया म्हणून सगळ्यांक गरजेवंत हेल्प करतालें आनी पुराय करतालें तर हांव हें इस्कॉलान शिकयताना म्हाका एक बिझनेस चालू करची आयडिया आसली गारमेंटाचें ओके गारमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग रेडीमेड गारमेंटाचें देखून हांवें पुरा टेलरिंगाचे कोर्स मास्टर ट्रेनींग पुरा तांचे पुरा हें कोर्सांनी पुरा केल्लो आनी आमी एक शॉप ऑलमोस्ट फायनलायज करूंक आसल्या एक चालू करूंक पूण त्या टायमार म्हजी भयण 35च्या एजाचेर ब्रेन ट्युमरांत सडन सदलें सो दॅट वॉज ए चेंजींग पॉयंट आमच्या फॅमिलींत एक म्हळ्यार पिल्लर आमकां सगळ्यांक आदार दिवचे म्हजी भयण आसा पळय आतांय सगळो लोक त्या भयणीचो उडास करता म्हळ्यार शी वॉज व्हेरी हेल्पफूल व्हेरी कायंड आनी पळय ते सरल्या मागीर काल जालें म्हळ्यार तिची एक पॉलिसी आसली LIC पॉलिसी कोणें कारकुळान कोणें गांवाक गेल्यार कोणें केल्ली ती 1.5 वर्सां भितर ताका म्हणटात अर्ली क्लेम ओके म्हळ्यार 1.5 वर्सांत क्लेम आयले 3 वर्सां पयलीं आयल्यार अर्ली डेथ क्लेम म्हणून ताका इन्वेस्टिगेशन जाता तर ते गांवांत तावन एक टीम आयिल्ले आनी एक बंबय शकलो प्रकाश नायक म्हणून मनीस आमच्या घरा आयिल्लो ते इन्वेस्टिगेशन करूं कित्याक म्हणून अशें म्हळें तर हें जालें तांचो एक प्रकाश नायक म्हणून एक मनीस आसलो तो डेव्हलपमेंट ऑफिसर मागीर दुसरे आसा तो म्हज्या लागीं आयलो तुका एजन्सी विशीं तो हांवें करूं ते धर्मसर म्हज्या ह्या लायनी परत चिंतापत नासलें आनी थंय तावन हांव ह्या लायनीक आयलो बट बिलीव मी पयलें युजली लोक कालें करता म्हळ्यार एक इन्शुरन्स एजंट कालें म्हणटा वचून पॉलिसी विकता आनी कालें म्हणटा ही पॉलिसी बरी ती पॉलिसी म्हणून हांवें स्टडी केलें मागीर आय डेवलप्ड ए डिफरंट एप्रोच ते दाळे हें कॉन्सेप्ट नासलें फायनान्शियल प्लॅनिंग म्हणून पळय दॅट वॉज अ युनिक कॉन्सेप्ट वीच वी स्टार्टेड रिटन डावन आमी एक 10-15 पेजीचे डॉक्युमेंट करून दिता लोकांक म्हण आयिल्लो म्हणटना तूं 10 पटी म्हजे लागीं पयशे आनी आयल्यार आमी तुजे पयशे घेना ताका आमी पयलें मास्टर प्लॅन करून दिता एक 15 दिसाची तुका ट्रेनिंग दिता पुरा तुज्या सवालांक आनी पुराय करून ताच्या मागीर तुका आमी स्टेप बाय स्टेप हें करता एमर्जन्सी फंड इनकम प्रोटेक्शन आमी लायफ इन्शुरन्स आनी हेल्थ इन्शुरन्स तें म्हणना इनकम प्रोटेक्शन सोल्युशन म्हणचें ताका म्हळ्यार आनीक भुरग्यांचें एज्युकेशन रिटायरमेंट सोल्युशन लक्झरी प्लॅनिंग सक्सेशन प्लॅनिंग हें पुरो डॉक्युमेंटेशन करून दिता आनी आमच्या प्रॉस्पेक्टान
कन्विन्स जाल्यार मात आमचे लागीं येवचें. हांव ताका केदाळ्या फोन करना, मार्केटींग करना, ताच्या घरा वचून एक कन्विन्स करना. कित्याक म्हळ्यार इट्स लायक ए डॉक्टर पेशंट. आतां तूं डॉक्टरा लागीं गेले, आतां तुका गुळी सांगता वळटी सकाळी एक घे, दनपारी एक घे, संजेर एक म्हणून. तो तुका फोन कर सांगना न्ही वळटी सकाळीचो डोस घेतले म्हणून. तुजी बायल इसरतली, आवय इसरतली, भुरगीं इसरतली. तर आमी सेम मेथड एडॉप्ट केलें. Today, by the grace of God, in India, we are one of the renowned financial planners. Very good. Okay? आमचे लागीं लोक सोदून खंय तावन येतात, चेन्नई तावन, मद्रास, दिल्ली तावन खंय तावन येतात. आमी करेक्ट तेचें प्लॅनिंग करून दिता, एक्झिक्यूट, मॉनिटर, रिव्यू अँड अचीव अँड सरपास. कंपनीचें नांव घालें? बॉम्बेंत आमचे 2 कंपनी आसात. बॉम्बेंत आसा PTI कन्सल्टन्सी म्हणून, ती प्रोप्रायटरशीप. मागीर एक 2015 एक दिल्ली प्रायवेट लिमिटेड कंपनी आसा, फॉर्च्यून लायफ वेल्थ मॅनेजमेंट प्रायवेट लिमिटेड. आनी तूं बायले 2 जाण डायरेक्टर आसात. सो ह्या वरवीं आमचें मात बिझनेस बरें सेट जालें न्ही. कितल्याशा लोकांक एक फायनान्शियल स्टेबिलिटी मेळ्ळें. कोणाची घरांतली तेंची घरां जालीं आनी कितलोसो लोक आयच्या सुशेगाद रिटायरमेंट जावन कम्फर्टेबली. नाजाल्यार लोक कालें करतलो, पयले बँकान पयशे दवरतलो, खंयच्या गव्हर्मेंटाच्या स्किमान दवरतलो. ताचें पुरा ताचें लॉजीक कशें फंक्शनींग जाता म्हण आमी तांकां सांगता. म्हळ्यार आमच्या आजकाल पळोवंक गेल्यार सडन एकत्र पडचे वैरेजे या मिसमॅनेजमेंट, मिसगायडिंग, गायडन्स अशें जावन करोडांनी पयशे आमच्या समुदायाच्या जाणांनी हाय रिटर्न्स काय बरं म्हणून ह्या विशयान हांव तुका एक बरें सांगता. 15%, 20% म्हणून. पूण हांगासर एक सिस्टमॅटिकली इन्वेस्ट केल्यार, तुमी गायडन्स केल्यार कशें पावयेत म्हणून मॅसेज दिल्या. हांव चिंतता तूं पयलें NRI आसलें न्ही. हळे 1995च्या वेळार NR नॉन रिपार्टेबल म्हणून आसा, सदांच तुमकां 18% रिटर्न येतालो इंट्रस्ट, आनी तें क्वॉर्टरली कंपाउंड. एक्झॅक्टली. त्या दाळा म्हजें एक आर्टिकल आसलें, कॅन मनी ग्रो ऑन ट्रीज. ताचेर हांवें बरयलें, बाय द एंड ऑफ सेंचुरी इंट्रस्ट पॅन कार्ड वील बिकम मॅन्डेटरी, इंट्रस्ट रेट वील गो बिलो 6%. मागीर 75% ऑफ द NBFC म्हळ्यार नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी वील कोलॅप्स. 25% ऑफ द मॅन्युफॅक्चरींग कंपनीज वील बी डिलिस्टेड. आनी हें पुरा अशें पुरा बरयल्लें हांवें. म्हाका कितल्या लोकांनी म्हजी किळकुळां केली म्हणून, स्पेशली फ्रॉम बँकिंग सेक्टर. तो म्हणल्यार 75% NBFC कशें पडची, 1%, 2% व्हडनी. ओके. आनी तूं म्हणटा 18 6% म्हणलें पळय. 18 6% सोडा वळटी. फॉर NRI इट केम टू ए लेवल ऑफ 3.63 लोवेस्ट इंट्रस्ट रेट. म्हळ्यार त्या दाळा ती NRIची व्हडली स्वप्नां आसली. एक 10 लाख 20 लाख काडटलो, बँकान दवरतलो, सुशेगाद जी येतालो म्हणलें पळय. एवरीथींग गॉट शॅटर्ड. आनी स्पेशली ते कुवेटचे वॉर जालें मागीर पळय, मस्तनाचो तसलो पुरो भवार्थ पगडावन घेतलो. आनी बरें, आतां तुमकां पळयतना तुमी रिटायर्ड जाल्ल्या बरें दिसनात, या रिटायर्ड जावचे बरें दिसनात, बट तुमी बरें करन तुमचें हें मेंटेन केलां, हेल्थ मेंटेन केलां. पूण आज तुमचे तवनी एक आमकां मॅसेज जाय जे आयचे जायते जाण आज आमी पयशा फाटल्यान, प्रॉपर्टी फाटल्यान, ग्रेसगाय फाटल्यान धांवतां, पूण आमचे हेल्थ सांबाळूंक आमी विसरता. आमी पुरा पयशे जोडता, मागीर आशिल्ले पुरा हेल्था खातीर करसिता. देखून इंग्लिशांत एक बरें सांगणी आसा, कालेंगी म्हळ्यार गुड हेल्थ इज नॉट व्हॅल्यूड until sickness comes. Very true. Okay. Very true. So तुमचे what is your secret and what is your message? कित्याक म्हळ्यार आमचे दल्यान सांगल्यार आयकोवचें ना, पूण तुमी सांगल्यार आयकतीत. What is your message? समा हळे हर एका मनशाक बरें जायचें, सक्सेस जायचें, चड पयशे जोडचे, हें एक स्वप्न आसचें, एक वाजबी. आनी बट इट शूड बी रियलिस्टीक. म्हळ्यार आतां एक बिझनेसमॅनाक आतां 1 लाख जोडता जाल्यार एकच बडी 4 लाख जोडता, तें स्वप्न आसचें. इट शूड बी अरावंड 10% to 20% to 25% इन्क्रिमेंट. आयच्या यंगस्टराचे प्रॉब्लेम काले म्हळ्यार तांचे बेजीक नीड्स व्हडलें कांय वाडोवना. खावचें जेवचें आसा पळय ताचो व्हडलो कांय करचोचो ना, पूण तांचे एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स, नवे मोबायल जायचे, बरी गाडयो जायचे, आनी कितें जायचें म्हणून व्हडलीं स्वप्नां आसा पळय. सो दे चेज मनी एट एनी कॉस्ट. आनी प्रॉब्लेम काले म्हळ्यार ते सकाळीं तावन थोड्या फॅमिलीची ट्रॅजेडी काले म्हळ्यार दे सी देअर चिल्ड्रन ओनली इन द हॉरिझॉन्टल पोजिशन. सकाळी वेताना न्हिदोन आसतात, संजे वेताना न्हिदोन येत आसता. कित्याक म्हळ्यार देर इज टायम टू गो टू दी ऑफीस, देर इज नो टायम टू कम बॅक टू दी ऑफीस. मंडे तावन सॅटर्डे या फ्रायडे म्हणसर दे आर सो मच इनवॉल्ड इन द काले म्हणटा पळय ऑफिसाच्या कामांत, पयशे जोडच्या कामांत. देर इज नो स्पिरिच्युअल लायफ, नो फिजिकल लायफ,
नो सोशल लायफ, नो रिलॅक्सेशन, नो रेक्रिएशन, भुरग्यां सांग इंटरेक्शन ना. सो एज अ रिजल्ट तांचे बॉडीचे पॅरामिटर पुरा रुईन जाता तुवें सांगले भशेन. आनीक टील द एज ऑफ 40-45 दे अर्न लॉट्स ऑफ मनी अँड देर आफ्टर दे spend all that money on the hospital or doctors to regain the wealth. आमच्या घरा काले म्हळ्यार देवाच्या दयेन आमगे सगळ्यां पुरा हेल्थ कॉन्शियस. आमच्या घरा ऑफिसांत पुरा तागड्यो आसात. ओके, यू वोंट बिलीव लास्ट 25 years माय वेट इज बिटवीन 72 to 73. ताचे मदें तर 74 जालें म्हणटना आमी कुडले. म्हजो पूत जावं दी, बायल जावं दी, सून जावं दी. आनीक आमच्या घरा सगळां वॉक करतात, एक्सरसाइज करतात. मोर दॅन दॅट वी ऑलवेज नीड टू थिंक वेल ऑफ अदर्स. सेल्फ पिटी आसा पळय, आमी केदाळ पळय म्हज्या विशयन चिंतचें, हांवें तूं बरें जायचें, हांवें वयर येवचें आपलें. आनी तें मागणें आसा पळय, दॅट इज नॉट ए व्हेरी सेल्फीश मागणें. पळटी तूं पत्ती येवचें नाय. हांव डेली म्हज्या ऑफिसान गेले मागीर एक 5 मिनटां उबें रावन खुर्सा मुखार मागता. बट आय डोंट आस्क एनीथींग टू गॉड, आय ओन्ली थँक गॉड. एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड. आमी केदाळाय देवाक अर्गां दिवचें. पयले सुवातेर एक आमकां बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर, दिसपट्टो ग्रास दिल्ल्या खातीर, गूड हेल्थ दिल्ल्या खातीर, बरें फॅमिली दिल्ल्या खातीर. सो एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनीक वी नीड टू प्रे फॉर अदर्स. मागोंकूच आसला पळय, आमच्या परस कोण सर्ती कश्टांत आसात, बुकेन आसात, काम नासतना आसतात, पिरियड्स आसतात, हॉस्पिटलांत. द मोमेंट यू स्टार्ट प्रेयींग, सी देर इज अ डिफरन्स बिटवीन वॉरिंग फॉर सेल्फ अँड प्रेयींग फॉर अदर्स. लायक दॅट नो. सो वन इज एटिट्यूड, बरें एटिट्यूड जायचें, ग्रॅटिट्यूड जायचें. मागीर दुसऱ्यान सुखन तुस्को आसाचें. आनीक आनी आमकां देवान दिल्ल्याक आमी केदाळे अर्गां दिवचें. आतां म्हजें लायक मारुती आसा म्हणचे पयले सुत्र हांवें मारुती म्हाका देवान दिल्ल्या खातीर अर्गां दिवचें. कित्याक म्हळ्यार पयलें म्हजें लायक सायकल आसलें, मागीर स्कूटी आसलें, मारुती दिल्लें. आतां होंडा सिटी, मागीर मर्सिडीज, हें पळय व्हडलीं व्हडलीं स्वप्नां आसा पळय, दॅट इज नॉट युअर नीड. तुका ऑफिसा वचून कार जाय ओके, पूण यू वॉन्ट टू एक्झिबीट. आमचे एक आशा आसा, एक्झिबीट, दिखावो म्हणटा पळय हिंदीन, म्हळ्यार दुसऱ्यांक दाखोवचे खातीर. सो आमच्या घरांत तें कोण नायक ना. म्हजो पूत जाल्यार इतलो सिंपल. सो ही डजंट वी प्रिफर टू वॉक. आमी गांवाक येयले जाल्यार आतां हांगा सोलोन येताना लोकांक बारी हज्जाप, अरे यू केम बाय वॉकिंग, सोलोन येयले म्हणून ह्या वताक. हाळे चल्लेले वरवीं आमचे हेल्थी वता आनी पयशे उरतात, 2 पयशे. सेकंड काले म्हळ्यार हे रेडी फूड, कोक, पेप्सी, फास्ट फूड आसा, पिझ्झा आनी आपले. आमच्या घरा रॅरली वी ऑलवेज प्रिफर होम मेड फूड. भुरग्यांक ल्हान ताणून आमी शिकोवचें. कित्याक म्हळ्यार हें बैलें फूड आसा पळय, दीस इज ऑल प्रिपेर्ड विथ द कमर्शियल इंट्रस्ट. घरचें फूड आसा पळय, दॅट इज प्रिपेर्ड विथ द नॅचरल लव अँड एफेक्शन. एक आवय जावन दी, बायल जावन दी, म्हाका कितलें प्रॉफीट जायचें म्हणून ना, म्हजो घोव, म्हजी भुरगीं, म्हजे फॅमिली बरें संतोशान आसत म्हणून त्या एटिट्यूडान करता. सो तुवें सांगले भशेन आमचें एक व्हडलें ब्लेसिंग जालें म्हळ्यार आमचे कांय पयशे हॉस्पिटलाक वचनात. ओके, येदो म्हणसर देवान आमकां बरें केलां. सो बिकॉज ऑफ दॅट सेवींग. सेकंडली आमच्या घरा ही प्रसवय ना. ओडचें, पियोवचें, क्लबाक वचचें, ब्युटी पार्लराक वचचें. सो दीस इज ऑल नेट सेवींग. सो वी आर मोर ऑफ ए फॅमिली ओरिएंटेड. आमी कितें आसलें आमी सांगातात हें करचें. ओके 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 बरें. आतां तुमकां एकलोच जर न्ही गे, तो तुमचे बिझनेस पळयता एकलो, आनी तुमची मिसेस हाऊसवाईफ. हां, हाऊसवाईफ न्ही, एक्चुअली एक भुरगो आसा. आमचे बॉम्बेयांत आमी 11 माळयेर रावता. पयल्या माळयेर ऑफीस. मागीर पूत शिकोवंक भायर गेल्ले जाल्यार म्हजी मिसेसी ऑफिसाक येताली. सो आमच्या घरा सगळां काम करतात. आनी इनकम टॅक्साच्या रेकॉर्डा प्रमाणे वी आर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड, आर हॅविंग ए गूड इनकम. अँड आमची एक फिलॉसॉफी आसा, देवाचें देवाक दी, रायाचें रायाक दी. आनी तूं एक एग्जाम्पल दिता. म्हजें ऑफीस हांवें घेतना म्हज्या बायलेच्या नांवार घेतलें. घर म्हज्या नांवार आसा. ओके. आनी म्हज्या मिसेसाक हांव हर एक मंथाक रेंट दिता. आनी ह्या विशयांत इनकम टॅक्साची म्हाका स्क्रुटिनी 2003-04 म्हाका हांव मस्त बायले गांवान ट्रॅवल करतालो. स्क्रुटिनी तांणी दोनूय फायल स्क्रुटिनी केले. देर इज ए वॅलीड एग्रीमेंट, वॅलीड पेमेंट. बायलेक पे मेल केल्ले तक्षण गव्हर्मेंट कितें TDS आसा पळय, दॅट्स ऑल पेड. सो वी आर आमचे सगळ्यांचे व्हेरी व्हेरी सिस्टमॅटीक फायनान्शियल प्लॅनिंग. आनी एक एग्जाम्पल दिता. म्हजो पूत 18 वर्सां जाताना ताका बँकांत हांव 217 रुपया इनकम आसलें. तर त्या झाडाच्या रुली प्रमाणे 2.5 लाख तुजो इनकम ना पळय, टील देन यू डोंट हॅव टू फायल द रिटर्न. पूण हांवें 200 रुपया खातीर
7,500 C1 दिवन ताचे थंय तावन तूं फायलींग केल्लें कित्याक म्हळ्यार तुजें फस्ट स्टेप करेक्ट आसल्यार इन द फ्युचर आय न्यू वेर माय सन इज गोइंग टू हेड देखून पूरा आमी रेकॉर्ड हय सिस्टमॅटीक क्लियर हें करचें. ओके नायस बरें बारी खुशी जाली आमी कवर केलें तुमचें लायफ चायल्डहूडांत तुमी बॉम्बे कशे पावल्यात तुमच्या चॅरिटी विशयांत तुमच्या रुटीन हेल्था विशयांत आनी आतां आखरेक तुमी एक सक्सेसफूल ऑन्ट्रप्रोनर आमच्या कम्युनिटीन मोस्ट जण यूथ आसात तांकांय बिझनेस करूंक जाय. थोड्यांक इन्वेस्टमेंटाक पयशे नात थोड्यां कडेन आयडिया आसात थोड्यां कडेन पयशे आसात आयडिया नात बट आमच्या समुदायाच्या यंग अपकमींग बिझनेसमॅन कोण आसात तांकां या ऑलरेडी एस्टाब्लीश जावंक इल्ले कश्ट जाता तसल्यांक तुमच्या एक्सपिरियन्सांतल्यान कसले मॅसेज दिवंक आशितात? हळे आमी केदाळे आसा पळय एक गव्हर्मेंटाची म्युनिसिपालिटी आसा पयलें काम करचें मागीर थिंकींग करचें. नो वी नीड टू थिंक 10 times. आमी केदाळे एक आयडिया आयली म्हणटना तक्षण वचून जावन वचून चालू करचें न्ही. यू नीड टू थिंक रिफ्लेक्ट आनी जाता जाल्यार एक रेट्रीट करणं या खंय एक मेडिटेशन करणं. यू नीड टू डिस्कवर गॉड्स प्लॅन कित्याक म्हळ्यार देवाचें आपूण हर एक मनशाक अलग अलग फील्ड आसा. आतां पयलीं एक फॅशन आसलें हांगा बँगलोरांत एक कोणें IT केलें म्हणटना सगळ्यांच्या भुरग्यांक IT ताच्या मागीर सगळ्यांची इंजिनियरींग. सो बॉम्बेयान जाल्यार सगळे लोक एकच डायरेक्शन ट्रॅवल करता म्हळ्यार चर्चगेट वयचे पळय वी मस्ट गो एगेन्स्ट द करंट म्हळ्यार जनरल टेंडन्सी कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी एकच स्टडी केली एकच स्ट्रीम स्टडी केली ते मस्त गर्दी जाता. देर इज नो जॉब एम्प्लॉयमेंट. ऑन द अदर हँड वी मस्ट ट्रॅवल काय म्हणटात वॉक लेस ट्रॅवल देखून एक क्रिएटिविटी आसाचे आनी यू हॅव टू फायंड वॉट यू आर इन गूड फॉर. आतां जावं पुरो एक मनशाक पयलीं ल्हान तावन एक एस्थेटीक ब्युटी आसा कलेन करचें ताका एक ल्हान तावन म्हाका सोबीत करी तशें पॉसिबली यू कॅन बी इंटिरियर डेकोरेटर. अळे आमच्या क्रिस्तांवच्यान तूं आसा पळय फकत सॅलरीड मनीस न्ही आसतना नाल्यार गल्पाक वचचें बैलाक वचचें एक ट्रेंड आसा कित्याक म्हळ्यार ते क्विक मनी हांगा एक 3,000 जोडच्या बदलाक 30,000 जोडटा म्हणून पळय तें आसा. बट हांव तुका सांगता हांवें म्हजें डे वन म्हजें पासपोर्ट आनी पुरो म्हज्या मेवनान रेडी केल्लो कुवेटान म्हाका जॉब आखी पुरा रेडी केल्लो. हांवें सांगलें नो आय वील ऑलवेज स्टे विथ माय फॅमिली. आमी सुरूतावन आज पर्यंत फॅमिली सांगात जी आयल्या. आनीक म्हाका एक न्ही आय नो मल्टिपल ट्रेड्स. एक बिझनेस चलना जाल्यार आनी एक बिझनेस चालू करचें म्हजें एक क्रिएटिविटी आसता. देखून तरणाट्याक हांवें काल सांगचें म्हळ्यार एक 10th जालें गो फॉर एन एप्टिट्यूड टेस्ट. म्हळ्यार तुज्या मतीन तुज्या घरचें कालें सांगता तें आयको नाका भायले ताण वचून एक एनालायज कर. 12th जालें परत एप्टिट्यूड टेस्ट कर. आतां हांगा हांव एक एग्जाम्पल दिता. हांव फायनान्शियल फिल्डांत आसलो म्हजो पूत हांवें केदाळे ताका फोर्स करूं ना म्हज्या फिल्डांत या म्हणून. तर 10th जाल्या मागीर जेजुईट झेवियराक ताका एप्टिट्यूड टेस्टा धाडलें. तर फर्स्ट इन्क्लिनेशन इंजिनियरींग सेकंड फायनान्स. तर ओके सायन्स हें केलें. 12th परत्यान 10th केलें 10th धाडलें फर्स्ट इन्क्लिनेशन इंजिनियरींग सेकंड फायनान्स. तर ताणें इंजिनियरींग केलें. इंजिनियरींग पुरो जाल्या मागीर तो म्हणलो डॅडी आतां म्हाका फायनान्सांत येवंक जाय तोच म्हणलो. तर हांवें कंडिशन केलें तर तुवें आतां पयलें फायनान्सांत MBA करचें. तर क्रायस्ट युनिवर्सिटी बँगलोरांत वचून ताणें MBA केलें. MBA केल्या मागीर ताका बँकांत एक काम मेळ्ळें. तर ताका हांवें सांगलें काम आतां शिकल्या मागीर एक 7 वर्सां तुवें भायर काम करचें कित्याक म्हळ्यार डायरेक्ट बापायच्या बिझनसान जें केलें तें चलते एटिट्यूड येता. तर ताणें पुरो चिंतून एक म्हाका एक ईमेल बरयलें डॅडी हांवें एका बँकांत आनी जॉयन जाल्यार म्हाका एक लिमिटेड एक्सपोजर मेळटा 10th काम या 10th काम. हू कूड बी ए बेटर टीचर दॅन यू. तुजे लागीं आयल्यार आय कॅन गेट ए ऑलरावंड एक्सपोजर. तर हांवें ताका काल सांगलें कोत्ताय फॉर नेक्स्ट 7 years यू हॅव टू फॉरगेट दॅट यू आर माय सन इन दी ऑफिस. आनी हाका एक एग्जाम्पल दिता. एक दीस म्हजो पूत 5 मिनटां लेट आयलो ऑफिसाक ताका हांवें भायर ताणून तो फाटी धाडलें. ओके आनी तो घरा वचून रडलो. घरा ते दिसले गलाटो जालो. म्हज्या बायलेन म्हाका समजयलें म्हाका म्हज्या बायलेक बेन दिसलें बापाय पुता मागीर क्लॅश जातलें म्हणून. आनी ते दिसी तो बऱ्या कामाक गेल्लो. आमगेर एक बरी पोळी केल्ली. म्हजो भाव थंय लागीं रावल्लो तर थंय भावाच्या घरा धाडलें ट्राफिकान शिरकलो. हांवें सांगलें दीस इज ऑल पर्सनल रिजन्स एक्सक्युजस न्ही पर्सनल रिजन्स. बट ऑफिस आसा पळय ऑफिसान स्टाफ जावं दी म्हजी बायल जावं दी सून जावं दी पूत जावं दी एकच रुल्स एंड रेग्युलेशन. तर ताच्या उपरांत तो आतां इतलो बरो जालो की आयच्या दिसा कंप्लीट म्हजें ऑफिस कंप्लीट फायनान्स द मेजर एवरीथींग इज मॅनेज
बाय हिम आनी हांवें देवाक केदाळे अर्घ दिवचे ह्या घरा खातीर पयशा खातीर म्हज्या सक्सेसा खातीर न्ही म्हाका एक बरी फॅमिली दिल्ल्या खातीर अँड माय सन इज माय बिगेस्ट एसेट ओके आनी आमी एकदम फ्रेंडा भशेन आसा आमी उलयतना जावं दी मेसेज करतना जावं दी कम्युनिकेट करता आमी बापाय पुता भशेन न्ही आमी भायल्या गांवान ट्रॅव्हल करतना खांद्यार हात घालून ट्रॅव्हल करतना एक दीस इन्सिडेंट जालें कॅनडा आमी कॅनेडियन रॉकीस ट्रॅव्हल करतना तें पळोवन कितलेशे दादले मनशां बायल मनशां दुकां आयलीं मागीर आमच्या लागीं तांणी विचारलें तुमी कशे इतल्या मोगान एका फ्रेंडा भशेन आसात आमी आमचे भुरगे आतां आमी अशें आसा पूण आमचे तितले क्लोज ना अशें म्हणून हें ल्हानपणांतावन भुरगे ल्हानपण आसतना यू नीड टू बी ए फ्रेंड टू युअर चायल्ड एक डिक्टेटर भशेन डिसिप्लिना भशेन हें करचें न्ही एक ती मेंटॅलिटी आसूंक जाय ओके ओके बरें ब्युटिफूल मॅसेज आमच्या यंगस्टर्सांक आनी एक डिसिप्लीन कशें कालें करचें म्हणून ऑल्सो एक फॅमिली लायफ सर देव बरें करूं तुमी इतलो वेळ आमच्या सांगात उलयल्यात तुमी आमकां तुमच्या घरा येवंक इन्विटेशन दिलें आय विश यू ऑल द बेस्ट कित्याक म्हळ्यार तुमी समाजाचें चिंतून आसात आनी आमच्या दुबळ्यां विशयान चिंतून आसात एट द सेम टायम तुमी दुसऱ्यांक गायड करतात म्हळ्यार बरेंच काम करतात मुखार आनी तुमकां देव बरी भलायकी दिवं दी लांब भावूक दिवं दी तुमकां बरें सगळ्या फॅमिलीक बरें करून राखून व्हरून दी अशें म्हणून हांव दायजी वर्ल्डाच्या सर विक्षका तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं वळटी थँक्यू तुजें नांव वळटी म्हजें नांव वळटी म्हजें एक्चुअली घरा म्हजें नांव वळटी पेट नांव ओके 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 थँक्स देव बरें करूं मोगाच्या विक्षकानो आयच्या ह्या वॉकी टॉकी कार्यक्रमांत श्री जोसेफ मिनेजेस एक उद्यमी फायनान्शियल प्लॅनर स्पेशलिस्ट बहुशा मुखल्या संदर्भार आमी केवल ताजे विशयान फायनान्सा विशयान मात्र उलोवचो आनी एक एपिसोड करियत कोण ना पूण येदोळ पर्यंत ताणें आमकां एक स्पेशल मॅसेज दिल्या चॅरिटी कशें प्लॅन करून करचें फॅमिली तो खंयच्या स्थितीर आसलो खंयसर पावला आनी आमच्या यंगस्टर्सांनी कितें करिचें आनी एक फॅमिली कशें आसा जें म्हणल्या विशयान एक ब्युटिफूल मॅसेज दिल्या ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना येवच्या संदर्भार आनी एक पावटी आनी एका व्यक्तित्व सांगता आमची आनी तुमची भेट जातली पळयत रावा दायजी वर्ल्ड 24/7 नमस्कार